गोंयांत खणीच्या लिलावा उपरांत रोखडोच खण वेवसाय सुरू जातलो। फाटल्या 10 वर्सां सावन ट्रक बंद आशिल्ल्यान ह्या खनिज ट्रकांक सरकारान वेगवेगळ्या करांत सवलती दिवच्यो। देखून गोंय खनिज येरादारी ट्रक मालक संघटनेन ट्रकां खातीर ही 10 वर्सां उणी करची आनी ई असोसिएशन लिलावाचो खनिज म्हाल उखलपा खातीर येरादारी दर लेगीत वाडोवचे आनी ग्रीन टॅक्स कमी करचो अशी मागणी केल्या। पहिले ते मेगा सॉफ्ट करताले, आतां सरकारान चेंज केला आनी ते GLA कडेन घेतला आनी ते 295 रुपीज पर डे आमचे कडेन चार्जीस घेता पर मंथ बट तेजेरूय बी हें तरी सरकारा कडेन आसा। हेका मोटर व्हेहिकल एक्ट ऑफ इंडिया नाका हे सरकारान डिसिजन घेतलें जाल्यार हांगा DMG तें करपा जाता। त्या संबंदान आमी तेंचेर कॉरस्पॉन्डंट बी केल्लें आसा। दुसरें आमचे जे हें आसा रोड टॅक्स, DMGन ऑर्डर काडली, लिजार गाडी चलताल्यो त्यो बंद जाल्यो। जुनाच्यान सरकारान घेतलें, जून 22च्यान सरकारान लिजां घेतली म्हणटकीर ती लिजां टॅक्स जे रोड टॅक्स भरता ते आमचेर कॅरी फॉरवर्ड करचे। टॅक्स घेवपाची चालूच आसा, रोड टॅक्स घेवपाची चालूच आसा आनी ते कॅरी फॉरवर्ड करचे हो एक रिक्वेस्ट आसा आमचो। ऑलमोस्ट 10 वर्सां 3 म्हयने जाले मायनींग बंद आसा आनी हे सरकारान एक बरो इनिशिएटीव घेवन ते मायनींग ब्लॉकाची पावणी करून ते मायनींग स्टार्ट करपाचे प्रयत्न केल्ले आसा। त्या बद्दल आमी सरकाराचे परत एकदां धन्यवाद म्हणटा। आतां मायनींग डंप्स पळय आसा तेय तांणी करपा खातीर पॉलिसी केल्ली आसा। त्याच बराबर आमची जी ड्युटीज आसा स्टॅम्प ड्युटीज 50% भरपाची ती बी वेव ऑफ केल्ली आसा सरकारान। त्याय बद्दल हांव तांकां सरकाराचो उपकारी आसा। दुसरे आमचे थोडे इश्यू आसा ते इश्यू आमी सरकारा कडेन फॉलोअप करीत आसले। त्या संदर्भान आमी सावथ गोवा ट्रक ओनर असोसिएशनाच्या माध्यमाच्यान सरकाराक 15/6/2022 एक लेटर केल्लें, मागीर परत 26/9/2022 गेलें